नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आमची नदर आसा हे आमच्या कार्यावळींत। इश्टानो, आयज 10 एप्रील म्हळ्यार आज वर्ल्ड होमिओपॅथी डे। डॉक्टर सॅम्युएल हॅनिमॅन जाणें ही होमिओपॅथी ह्या प्रकाराचो सोद लायलो, ताचो आज वाडदीस आनी तो आज वाडदीस ताचो वर्ल्ड होमिओपॅथी म्हूण संवसारभर मनयतात। ह्या निमतान आयज आमचे मदीं आसात शिरोडा हांगाच्या कामाक्षी देवी होमिओपॅथी कॉलेजीच्यो ऑफिशिएटींग प्रिंसिपल आनी एक होमिओपॅथ डॉक्टर रोशनी शिरवयकार। डॉक्टर शिरवयकार, येवकार तुमकां। दोतोर, आयचो दीस हो जेन्ना तुमी मनयतात वर्ल्ड होमिओपॅथी डे, तुमच्या इन्स्टिट्यूशनांनी तूं मनयता आसतलो, तुमचे विद्यार्थी ते मनयता आसतले आनी विंगड विंगड पावंड्याचेर सगळ्याक संवसारभर हो दीस मनयतात। तुमकां आमी जर गोंयचे जर रेलेवन्स पळयत, गोंयांत होमिओपॅथी विशीं लोकांक चडशें खबर ना, तो गोंयचे नदरेंतल्यान असो दीस मनोवप तुमकां कितलो सिग्निफिकंट आनी कितलो रेलेवंट दिसता? आज 10 एप्रील डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सॅम्युएल हॅनिमॅन हांचो जल्मदीस जावन आसा, तुमी बरोबर सांगलें। आणि म्हणूनच एक तांणी जो शोध लायलो त्या औषध प्रणाली होमिओपॅथीचो, त्या खातीर सगळे प्रकारे तांकां धन्यवाद दितात आज। आणि त्या खातीर हो जगभर हो दीस वर्ल्ड होमिओपॅथी डे म्हणून मनयलो जाता। आतां तुमी म्हाका प्रश्न केला त्या प्रमाणे गोंया हाजें सिग्निफिकन्स कितें, तर सगळ्याच पावण्यार आमकां अशें दिसून आयलें की आजकाल आयुष सिस्टम जो आसा, जाच्या मदीं होमिओपॅथी ही सुद्दां एक औषधी प्रणाली आसा, ताजो भरपूर प्रमाणान प्रचार जावप खूब गरजेचें आसा। कांय समज जे ह्याच थोड्या वर्सांनी फुडें आयले, जे गैरसमज म्हणून आशिल्ले पयलीं, आतां लोक बऱ्या तरेन त्या मानान बऱ्या तरेन होमिओपॅथी प्रणालीक एक्सेप्ट करपाक लागल्या औषध प्रणाली म्हणून। जरी ती प्रथम स्तरीय औषध प्रणाली म्हणून लोक त्याचे कडेन पळय नासूं, पण एक बऱ्या तरेन आमकां रिस्पॉन्स दिसता आनी लोकां मदीं ह्या विशयी जागृतकाय जावची, होच त्या मागचो एक उद्देश जावन आसा। दोतोर, जेन्ना आमी होमिओपॅथी, ॲलोपॅथी आनी बाकीच्यो हेर मॅडिकल प्रॅक्टिसीस औषध प्रणाली तुमी म्हणटा तश्यो पळयतात, तेन्ना बाकीचे औषध प्रणाली म्हणजे होमिओपॅथी, ॲलोपॅथीच्या मानान आजून तशी एक्सेप्टन्स मेळिल्ली ना। हे एक्सेप्टन्स न मेळपाचें कारण कितें? म्हाका दिसता एक्सेप्टन्स नाशिल्लें म्हळें तर बरें जातलें। त्या मानान आतां भरपूर प्रमाणान लोक ह्या प्रणाली कडेन किंवा आयुशूच प्रणाली कडेन हांव म्हणपाक शकतां, ताज्या कडेन डायवर्ट जायत आसात। एक कारण आसूं शकता की खूब वर्सां पयलीं होमिओपॅथी प्रणालीचो ज्या तरेन प्रचार जावपाक जाय आशिल्लो तो जालो ना, कित्याक ही प्रणालीचें उत्पत्ती स्थान आसा तें जर्मन। सो ताका लागून ज्या प्रमाणे ताजेर जो रिसर्च जावपाक जाय आशिल्लो, ही जी ज्या प्रणाली आसा औषध प्रणाली, ती ज्या तरेन लोकां समोर येवपाक जाय आशिल्ली ती आयली ना। पण आतां जर तुमी ताजें पळयशात, हाजो स्तर वयर वयर जायत आसा। ताजें औषध तयार करपाची जी प्रक्रिया आसा ताकाय बी GMP लायसन जाय आसता, गूड मॅडिकल प्रॅक्टिशनर्स लायसन जाय आसता। खूब तरेचे लिगल आस्पेक्ट्सूय आमकां बांदील केल्ले आसात। ताका लागून आनी तुमी म्हणटा त्या प्रमाणेच न्ही, केरळा तुमी जर वचत जाल्यार ही फर्स्ट प्रिफरन्स लोक आज होमिओपॅथीक दितात। ही खूब खुशेची बाब आसा। आतां गोंया सुद्दां हांव जे इन्स्टिट्यूटाचे हेड आसा थंय सुद्दां आमकां अशें दिसून येता की आमचे पेशंट म्हयन्यांक स्लो स्टेडिली वाडत आसात। आमकां जो रिस्पॉन्स मेळटा तो पयलींच्या प्रमाणान, म्हणजे जो रिस्पॉन्स आमकां 1998 जेन्ना कॉलेज सुरू जाली शिरोडा, जो रिस्पॉन्स आमकां OPDक मेळटालो ताज्या पेक्षा कितलेशाच पटीन बरो रिस्पॉन्स आज आमकां दिसून आयला। आनी हेंच एक सर्टिफिकेट, प्रमाणपत्र जावन आसा की लोक बऱ्या तरेन ही प्रणाली एक्सेप्ट करतात। तुमची जी OPD चलता थंय कसल्या तरेच्या दुयेंतीचें प्रमाण चड आसता? आतां फॉर एग्जाम्पल हांव कित्याक म्हणटा, थंडी जाली आमी दोतोरा कडेन वता, ताप आयलो दोतोरा कडेन वता। आतां दोतोर म्हणटा तेन्ना आमच्या तकलेन एक ॲलोपॅथीक दोतोर आसता, तो आपल्याचें डायग्नोसीस करता आनी त्या प्रमाणे आमकां वखद दिता। समज खंयचे तरेचो वायरस वा खंयचे तरेचो बॅक्टेरिया आमचे कुडींत आसा तें पळयता आनी ताका जो बॅक्टेरियाक जे आळाबंदाक हाडपी जे कितें प्रिस्क्रिप्शन आसा, जे कितें कॅमिकल आसा जाका हांव म्हणन, तें आमकां दिता आनी हाका लागून तो विशाणू किंवा तो बॅक्टेरिया काबार जाता। आतां तुमची पद्दती कशी चलता आनी तुमचे कडेन कसले तरेचे पेशंट येतात?
खूब बरो प्रश्न विचारलो, कित्याक हाजेरूच खुबूच गैरसमज आसा. आमी होमिओपॅथीचो जो प्रिंसिपल आसा, जो डॉक्टर हॅनिमन हांणी जो प्रिंसिपल आमकां दिलो, तो म्हणटा की लायक क्युअर्स लायक. जी वस्तू एक कितें रोग तयार करपाक शकता तीच वस्तू तो रोग नाश करपाक शकता. तयार करपाक शकता म्हणण्या पेक्षा एक उदाहरण दिता हांव तुमकां. जर आमी एक तांबडो कांदो घेतलो आनी जो तर आमी कापलो जाल्यार पयलें रिएक्शन आमकां मेळटा तें दोळ्यांतल्यान दुखां येता. ह्याच प्रकारे आमची दोळ्यांतल्यान दुखां येवपाची जी प्रक्रिया आसा तीच आमकां थंडेन पयल्या स्टेजीचेर दिश्टी पडटा. खुबश्या थंडेनी ह्या कांद्याच्या पासून जे वखद आमी तयार करता, जाका एलियम सिपा म्हणटात आमी आमच्या भाशेन, म्हणजे फार्माकोलॉजिकल भाशेन, ताका तें औषध आमी थंडे खातीर दितात. आतां आमी ताका मॅच केलें की जे क्रूड सबस्टन्स जो कांदो आसा तो आमी कट करता तेन्ना दोळ्यांतल्यान दुखां येता, आमी ताजें मॅचिंग केलें. तर आमचो जो सिस्टम आसा तो मनीस एक इंडिविज्युअल सीक पर्सन म्हणून आमी ताका पळयतात. आमी अशें केन्नाच म्हणिना की तकली उसळटा म्हणजे आमी तकलेचेरूच भार दितली चड, तुका कशें जाता. ताका लागून होच गैरसमज आसा एक की होमिओपॅथी दोतोरा म्हऱ्यान गेल्यार खूब वेळ लागता केस टेकिंगाक. तर ताजें एक कारण म्हणजे हेंच की आमी मनीस मॅन एज अ होल आमकां जाय आसता. म्हणून आमी जरी तुमी खंयच्या कारणा खातीर आमच्या म्हऱ्यान आयले का होमिओपॅथा म्हऱ्यान गेले जाल्यार तो तुमकां सगळो मनीस एक आसा अशें धरून तुमचेर प्रश्न विचारता. तो तुमकां तान कितली लागता, न्हीद बरी पडटा. आतां एक्यूट कंडिशन्स आनी क्रॉनीक कंडिशन्स हे ब्रॉडली डिवायडेड आसतात रोगान. एक्यूट म्हणजे कितें अकस्मात जाता, क्रॉनीक म्हणजे कितें तर अशें खूब तेंप तें चालू आसता दुखणें, ताका क्रॉनीक म्हणटा. आतां पयलीं कशें आशिल्लें, पयलीं होमिओपॅथी एलोपॅथी ट्राय केलें, मागीर आनी कोणाक म्हळ्यार ट्राय केलें, हें ट्राय केलें, करून करून लोक होमिओपॅथा म्हऱ्यान येताले. ताका लागून जी मनशाची कूड आसा आमची शरीर तें तो रोग इतलो बळकायेन दवरतालें की आमच्या म्हऱ्यान पावता पावता तो रोग एक्यूटाचो क्रॉनीक जातालो. थोड्या कंडिशनान एक्यूटाचो तो रोग क्रॉनीक जातालो. तर ताका लागून आमी होमिओपॅथाक एक लेबल केल्लें, क्रॉनीक डिसीज न्ही, होमिओपॅथी करा. आतां तशें ना. आतां खुबशे लोक एक्यूट कंडिशनानूच होमिओपॅथी म्हऱ्यान वता, कित्याक तांकां तें कळून चुकलां की मुळा सकट जर एक खंयची गोश्ट ना जावपा जाय, सायड इफेक्ट नासतना हें, तर होमिओपॅथी इज अ गूड चॉयस. होमिओपॅथी इज गुड चॉयस. आणि हो होलिस्टीक उपचार पद्दती ही जी आसा, जी होमिओपॅथी आसा ती, थंय तुमी पेशंटाचेर जसो एलोपॅथी भितर जाता तसो एंटीबायोटिक्सचो मारो करीत रावनात. सो तुमची जी उपचार पद्दती आसा ती वेगळी आनी तिका वेगळ्या भशेन एक टायम लागता. पूण हाजे भितर कसलेंय दुयेंस किंवा कसल्याय प्रकारचो रोग तुमी हाजेर होमिओपॅथीन वखदां आसात? तशें म्हणण्या पेक्षा म्हणून हांवें पयलींच सांगलें की आमी मनीस म्हणून जेन्ना पळयता न्ही, ताका कितले प्रकारे कितले पर्यंत त्रास जाता हाजो अभ्यास तो होमिओपॅथ करता. ताका लागून सादी थंडी जोर जावये किंवा ताज्या पासून जे सुरू जाता ते सोरिएसीस म्हणा किंवा काळजाचें कांय दुयेंस आसा. आतां थोडी लिमिटेशन्स प्रत्येक औषध प्रणालीन आसता. खंयचीच औषध प्रणाली अशें म्हणपाक शकना की आपूण 100% सगळ्या दुयेंसाचेर दितले. लिमिटेशन्स आसता. थोड्या दुयेंसांक पॅलिएशन्स जाय आसता. फुडें फुडें दुखलत रावप. एक टायम येता की कूड काबार जाता. तशेंय करचें पडटा एक एकदां पॅलिएशन सिस्टम. आतां अशें न्ही की सगळेच रोग सगळ्याच वखदांनी बरे जाता. जशें तुमी म्हळें पयलींच की एलोपॅथी सिस्टम आसा ते वखदाचो मारो करता. ताका लागून तो स्वताच हो मारो जो जाता तातूंतल्यानूच एक नवो डिसीज उद्भवता. ती काळजी आमी होमिओपॅथीन घेता की जो आसा जे आमच्या शरिरान मॅन एज अ होल म्हणून जे आमी पळयता तातूंत जो तो एक रोग बसला ताजे मुळा सकट नाश करचो. आनी ताका लागून बरो रिस्पॉन्स म्हणजे मेळ्ळा म्हणून जर तुमी म्हाका विचारशा खंयच्या हातून, तर हय, कातडेचे रोग किंवा अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकायटीस, मागीर हाडांची दुयेंसां, स्कीन, हाजेर बऱ्या प्रमाणान आमकां रिजल्ट रोखडो दिसता. थोड्या दुयेंसांनी तेंप वता, पूण जशें काय कूड, आतां आमी एक रूम घेतलो तातूंत वयल्या वयर सान्नमाली उडयली तरी जेन्ना आमी ती कूड परती लीप करपाक घेतली आमचो कचरो भायर सरतलो. सेम हांगा जाता. एक एकदां मनीस ते घेवन 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 अशे रोग जाणें दाबयल्ले आसता जे आमच्या वखदांनी भायर सरपाक लागता. आनी ताका लागून एक नितळ कूड दिवपाक होमिओपॅथी वखदाकूय बी टायम लागता. सो तुमचो जो प्रोसेस आसा एक प्रोसेस, पेशंट बरो जावपाचो एक प्रोसेस आसता. पूण ताका कितें आमकां एक टायम फ्रेम वा कितें काळ मर्यादा अशें कितें आसा? आमची जी वखदां आसतात होमिओपॅथीची
ती एकदम आमी डायल्यूट सिस्टमाचेर वतात आमी डायल्यूट करता अशें न्ही की डायल्यूटूच करता ताच्या बरोबर आमी क्वॉलिटी वाडयतात त्या औषधाची ताका लागून आमी एकदम कमी प्रमाणान औषध दिता आतां तुमी विचारलां त्या प्रमाणे काल मर्यादा टोटली प्रत्येक मनशाचेर एज अ मनीस म्हणून डिपेंड आसता थोडे लोक आमकां रोखडोच एक रिजल्ट दाखयता जो आमी केन्नाच गृहीत धरिल्लो आसता की ना हाका खूब तेंप वतलो पूण आमीच आश्चर्यचकीत जाता की तो 8 दिसांनी जेन्ना मनीस येता आमच्या म्हऱ्यान नेक्स्ट फॉलोअपाक आमीच अशी चकीत जाता की बरो जालो सो ताजी एक वेळ इच्छाशक्ती म्हणा किंवा ताजी जी इम्युनिटी सिस्टम आसा ताज्या बॉडीची जी रिएक्टिविटी आसा ताज्या बॉडीचे जे एक्सेप्टन्स आसा टू द सिस्टम ऑर टू द मेडिसिन्स कित्याक कितलीं जालीं हांवें जरी कितलेंय म्हळें की ताका सायड इफेक्ट ना कांय ना पण तें बॉडीचेर रिएक्ट करता ताका लागून बॉडीक आमच्या बॉडीक ताका प्रतिसाद दिवचोच पडटा कित्याक तें कितें तरी फॉरेन आमच्या शरिरान वता आनी ताका लागून प्रत्येक मनशाचें रिएक्टिविटीनुसार आमकां ताचो प्रतिसाद दिसून येता रिएक्टिविटीनुसार ताचो आमकां प्रतिसाद दिसून येता अशें आमकां डॉक्टर रोशनी शिरवयकार म्हणटा इश्टानो एक वेळ जाल्यार ल्हानसो ब्रेक घेवपाची ब्रेका उपरांत आमी परते उलोवया डॉक्टर रोशनी शिरवयकार हांच्या वांगडा वर्ल्ड होमिओपॅथी ह्या दिसाच्या निमतान खंयच वचूं नाकात पळयत रावात गोमंतक टीव्ही नमस्कार आणि परतून तुमकां एकदा येवकार आमची नदर आसा हे आमच्या कार्यावळींत आयज वर्ल्ड होमिओपॅथी डे आणि ताचे निमतान आमी भासाभास करतात श्री कामाक्षी होमिओपॅथी कॉलेजीच्यो ऑफिशिएटींग प्रिंसिपल डॉक्टर रोशनी शिरवयकार हांच्या वांगडा ब्रेकाक वचचे पयलीं आमी उलयताले कशी जी ही उपचार पद्दती आसा ती कशी स्टेजींनी काम करता आनी कशे तिचे परिणाम मेळटात डॉक्टर हालींच कोविडाची व्हडली साथ आयली आनी कोवीड हें सगळ्यां खातीर एक व्हडलें चॅलेंज आशिल्लें मार्केटा भितर लस येवच्या आदीं म्हळ्यार ताचें वॅक्सिन येवच्या आदीं आयुश्य मंत्रालया कडल्यान कांय होमिओपॅथीक गुळयो वाटिल्ल्यो सगळ्यांक आनी तुमी एक होमिओपॅथ म्हणून हें दुयेंस आळाबंदाक हाडचे खातीर तुमचे कडल्यान कसले यत्न जाले जेन्ना 2020 सादारणशे मार्च म्हयन्यांतल्यान ह्या कोवीड म्हणटा त्या पॅन्डेमिकाची साथ सुरू जाली आनी सगळ्यांकूच हें कितें तरी नवीन आशिल्ल्या कारणान हय मातसो टायम लागलो कितें करचें न्ही पण आमी प्रायोरिटीचेर आमच्या ओपीडीन आमी सिमटमानुसार ट्रिटमेंट हो एक प्रिंसिपल आमी हातान घेतलो पेशंट आयलो ताका थंडी जोर दिश्टी पडलो तर तातूंत ताका कितें जाता त्या पेशंटाक पळोवन आमी वखदां दिवपाक लागली जेन्ना सादारणशें मे म्हयन्यान सुमार जेन्ना आयुश मंत्रालया कडल्यान आमकां निर्देशक आयले की एक पर्टिक्युलर ड्रग तुमी दिवपाक जाय आमी तो ड्रग आमच्या ओपीडीन विनामूल्य उपलब्ध केलो तो कोणें येवन घेवन वचूं शकताले कित्याक ती काळाची गरज आशिल्ली सगळेच जो मनुश्य जाती आशिल्ली ती अशी विचारान पडिल्ली कितें करचें सगळ्यांकूच एक नवीन कितें तरी कोण सगळीं भिल्लीं आनी त्या कोरोना व्हायरसाचो परिणाम फक्त एका पर्टिक्युलर एज ग्रुपाचेर जालो असो न्ही तो सगळ्यांकूच जालो आनी तो सगळ्या स्तराचेर सगळ्यांनी बऱ्या प्रमाणान अनुभवलो तो भयानकूय आशिल्लो आतां आमी ह्या कोविडा खातीर गोवा गव्हर्मेंटाकूय आमी वखद सप्लाय करपा खातीर हजाराच्या तरेन ह्यो बाटल्यो करून दिल्ल्यो आशिल्ल्यो त्याच प्रमाणे आमी एक ओपीडी कामाक्षी देवी होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीच्या तर्फे एक ओपीडी पिलार हांगा रिबिल्ड इंडिया ट्रस्टाच्या अंडरूय आमी स्थापन केली फादर आग्नेल स्कुलान आमकां थंय बी बऱ्या पैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळो लोकांचो थंय आमी लोकांक कोवीड वखद किंवा तांकां कावन्सिलींग जाय जाल्यार कोवीड जातकूचूय बी खूब पेशंट आमच्या म्हऱ्यान येताले विकनेस आयला किंवा आपणाक टेन्शन येता आपली भुरगीं भायर आसा ताजी आपल्याक एंग्जायटी जाता की अशे विविध तरेचे प्रश्न विविध लोकांक विविध तरेचे प्रश्न पडिल्ले अशें न्ही की एक फिक्स कितें तरी घेवन मनीस येतालो सिमटमूय हळू हळू बदलपा लागले सो आनी भंयूय आशिल्लो सगळ्यांच्या हातून प्लस हांवें आमच्या कॉलेजीचे जे इंटर्न्स आसात जे प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर्स
तांकांय बी हांगा जशें गव्हर्मेंटान म्हजे कडेन मागलें की तुमचो आमकां सपोर्ट जाय आनी तुमचे जे प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर्स आसात इंटर्न्स तांकां आमी वेगळ्या वेगळ्या स्तरांचेर डेप्यूट करपाक सोदता. हांवें कांयच विलंब आमच्या संस्थेन आमच्या कॉलेजीन ना म्हज्या मॅनेजमेंटान कांयच आडकाठी न हाडटा तांचें डेप्युटेशन केल्लें. तांचो आमचे सत्कारूय बी केलो गेलो गव्हर्मेंटा कडल्यान. हांव तांचेय बी खूब आभारी आसा. पूण तुमच्या वखदाचो परिणाम जावन पेशंट बरे जाल्ले अशी तुमचे कडेन देखी आयल्यात? आयल्यो आनी ताका लागून आमचे कडेन मागीर मागणी जावपाक लागली की हांवें दोतोर तें घेतिल्लें आमकां मागणी थोड्यो त्यो करून दिया, आमी हांगा दितात, आमी अमके कडेन सप्लाय करता, आमी आमच्या हावजींग कॉलनीन सप्लाय करता, आमी स्कुलांनी सप्लाय करता. सो ती एक बरें दिसलें आमकां की आमी लोकां पर्यंत पावले त्या काळाच्या गरजेन. आमकां रिस्पॉन्सूय बरो आयलो. आज सुद्दां लोक विचारता ओपीडीक येता तेन्ना की कोवीड आयल्यार आसा न्ही तुमचे कडेन वखद, म्हणजे कितें तरी तांकां मेळ्ळें. अशी कांय देख आसा जी कसल्या दुयेंसाची जी ॲलोपॅथीक वखदांनी बरी जावना आनी ती तुमचे कडेन आयली, अश्यो कितें केस स्टडीज तुमचे कडेन आसा ज्यो होमिओपॅथीक लागून पुरायपणान बऱ्यो जाल्यो? एक ल्हान चली आयिल्लें. हांवें स्वता म्हज्या पयलींचे प्रिंसिपल तांच्या हाता सकयल हांव काम करतालें तेन्ना ही केस पळयल्ली आनी ती एक नमूद करीन दिसता म्हाका हांगा. अश्यो आनीकूय खूब केसी आसतल्यो, आसाय बी, पूण हें चली तेन्ना एक 6-7 वर्सां, 6-7 सुद्दां न्ही, एक 3-4 वर्सांचें आशिल्लें आनी ताजी अशी कातडी सगळ्या आंगा वयली अशी पील ऑफ जाताली, स्पेशली हे फाटले जे बसता आमी तो भाग. ताका अक्षरशा अशें मलमलच्या कपड्यान बांदून हाडलें सरा म्हऱ्यान दाखोवपाक. तें ताणें उगडें केलें, बऱ्यापैकी सगळें पळयलें आनी ताजे इतले रिपोर्ट आशिल्ले त्या भुरग्याचे, एलर्जन्स म्हण नाका, रिएक्टिविटी टेस्ट म्हण नाका, खूब रिपोर्ट आशिल्ले. तांणी ते हाडले आनी त्या आवयन म्हळें की आपणाक कोणें तरी सांगलें होमिओपॅथी केल्यार तें जातलें बरें म्हणून आपूण तुज्या म्हऱ्यान आयल्या आनी तें पळया. त्या प्रमाणे सरान तें पळयलें. 15 दिसाचें ताका औषध दिलें आनी 2-3 दिसांनी तिचो फोन आयलो आवयचो की तें पयलीं सुकें आशिल्लें पळय, आतां तातूंतल्यान उदक येवपाक लागलां. आतां हांव मातशें नवीन तेन्ना ह्या फिल्डान, सो हांवें सराक म्हळें की आतां तें उदक येवपाक लागलां सर, आतां ताचें कितें जातलें ना, तर रेफर करुया. ना म्हणपाक लागलो, बरी सायन, मातशें राव. आनी तिका ताणें सांगलें आपणें जें दुसरें औषध दिलां तें आतां चालू कर, आपणें तुका करनाका म्हणिल्लें तें आतां चालू कर. अशें एक 4-5 दीस गेले. त्या बायलेक आमी त्या भुरग्याक घेवन 15 दिसांनी आपयलें. 10व्या की 11व्या दिसा तिचो फोन आयलो की परत तें थांबपाचें मातशें कमी जालां, कंप्लीट बंद जावना. ती जेन्ना 15 दिसांनी आयली, म्हाका हांव नवीन आशिल्ल्या कारणान आसूं शकता, पण म्हाका तें बरें लागलें ना. म्हाका तरी पण खंय तरी दूख आशिल्लीच की जावचें ना हें. पण सर ना म्हणजे तो सामको कॉन्फिडंट आशिल्लो. आफ्टर ऑल एक्सपिरियन्स इज मच मोर अ बेटर टिचर. ताणें ताका परत औषध दिलें. अशें 3 म्हयने गेले आनी त्या 3 म्हयन्यान तें भुरगें एकदम क्लीन. आज पर्यंत त्या भुरग्याक आतां व्हडलें जालां, स्विमींग करता, बऱ्यापैकी आसा. ताजी कंप्लेंट फक्त इतली आशिल्ली की पयलीं ताका जे दुसऱ्या औषध प्रणालींतल्यान औषधां दिली गेली ताजी कातडी कंप्लीट बरी जाताली, पूण ताका अस्थमा येतालो. जेन्ना अस्थमाक औषध चालू जातालें तेन्ना अस्थमा वतालो आनी हो कातडेचो रोग ताका उद्भवतालो. पण आतां ताका कांयच ना. ही एक केस हांवें हांगा नमूद केल्या. अश्यो खूब केसी आसा आमच्या ओपीडीन येतात आनी बरें दिसता तें जेन्ना सांगता पेशंट की आमकां बरें जालें, आतां आमी आशा सोडिल्ली बरें जावचें ना म्हणून. होमिओपॅथी ही जी होलिस्टीक प्रणाली आसा ती प्रणाली आमच्या खुबश्या म्हणजे डायट जो आसा आमचें जेवण खाण आसा, आमी कितें खातात पितात हाजे कडेन खुबशी लागींची आसा. बरोबर. सो होमिओपॅथीचे जे उपचार तुमी सुरू करतात पेशंटाचेर, तुमी पेशंटाक कसले पथ्य बी पाळून सांगतात? हय, आमी पथ्य पाळपाक सांगतात. मेजर पथ्य म्हळ्यार आमी सांगतात तें कांदो खावं नाका. आतां हांगा म्हाका 2-3 गोश्टी बद्दल खुलासो करीन दिसता. कांदो खावं नाका अशें जें आमी म्हणटा न्ही, तो तांबडो कांदो खावं नाका. हांव म्हज्या भुरग्यांक सुद्दां सांगता, बी क्लियर, बी स्पेसिफीक. तांबडो कांदो खायनाकात, कित्याक तांबड्या कांद्यान उग्रता जी आसा ती चड आसा आनी आमी ताज्या पासून औषध बनयतात. सो ताका लागून आमी एक म्हणटा की तो कांदो चड
हरवो कांदो खावचो न्ही. कित्याक तुमी पळयलां आसतलें की हरवो कांदो खालो की खूब वेळ तो वास तोंडान असो उरता आनी तो जर तुमी खालो आनी ताज्या बरोबर जर ते थोड्या वेळान औषध घेतलें आमचें तर ताजी मात्रा कमी जावपाक शकता, ताजो इफेक्ट कमी दिसून येवपाक शकता. तो एक जालो. खंयचे उग्र जे पदार्थ आसात, आतां कापूर म्हणुये किंवा स्ट्रॉंग कॉफी म्हणुये किंवा हो कांदो सांगलो त्या प्रमाणे म्हणुये किंवा तुमी औषध दवरता ते एक उग्र प्रकारचो तुमची सेंटाची बाटली आसता, अगरबत्ती आसता, धूप आसता सायडीक, अशा ठिकाणी औषध दवरचें न्ही. इतलेंच म्हणणें. पण म्हाका ताज्या बरोबरूच आनी एक सांगन दिसता की थोडे लोक जे आसात ते ल्हानपणांतल्यान हो हरवो कांदो खायत आयिल्ले आसात, कॉफी दिसांतल्यान 2 मगां 3 मगां पित आसात दिसाक, तेन्ना तांची बॉडी ताका एकस्टम आसता. म्हणून आमी आतां तें मातशें मॉडिफाय करचें पडटा की तुमी जी कॉफी पितात तितलीच दवरा, औषध सुरू करतकीच ती वाडयनाकात, कमी केल्यार जाता, वाडयनाकात, चड स्ट्रॉंग करूं नाकात. जशी कॉफी तुमी घेता तीच तुमी घेया. पण हातून सगळ्यान मनुश्य स्वभाव आड येता. आमी सांगतात ते तांकां दिसता की सांगलें न्ही, 2 सांगलां न्ही, 3 घेतल्यार कितें जाता. सो एक प्रतिबंध म्हणून एक जनरल आमी म्हणटा की तुमी पिवूच नाका. पिवूच नाका म्हणे की पेशंट दोतोरान सांगलां न्ही म्हणून ते बंद करता. एक्चुली जर आमी बरें सामंजसान आनी विचार करून वचत तर जे पयलीं तुमी कितली क्वॉन्टिटीन घेतात ती जर सांबाळून तितल्याच स्तराचेर दवरीत जाल्यार ताजो परिणाम दिसून येना. डॉक्टर, तुमकां दिसना की इतलो जाचेर होमिओपॅथीचेर इतलो जो रिसर्च जायना वा ताजें काम फाटीं पडलां, ॲलोपॅथीच्या मानान जेन्ना आमी तें काम फाटीं पडलां म्हणटात, तुमकां दिसना हाजे फाटल्यान व्हडल्यो व्हडल्यो फार्मा कंपनीज आसा इंटरनॅशनली, कित्याक फार्मा ही जगांतली पयल्या 5 इंडस्ट्री मदली सगळ्यात व्हडली इंडस्ट्री. फार्मा कंपनीचो हातूंत भरपूर हात आसा. आसाच, तो बिझनेस न्ही. सो ताका लागून रिसर्च जितलो जाता तितलें तांचें प्रोडक्शन जाता, तितली तांकां पब्लिसिटी करपाक मेळटा. वेरियस तांचे स्पेक्ट्रम्स ऑफ कन्सिडरेशन आसपाक शकता. पण आतां पळोवपाक गेल्यार आमच्या होमिओपॅथीकूय बी ते लागू केल्लें आसा आयुश मंत्रालयान. तुमकां मॅन्युफॅक्चरींग करतलें जाल्यार विविध तरेची लायसनां जाय, तातूंत क्वॉलिफायड लॅबॉरेटरी टॅक्निशियन्स जाय, दोतोर जाय पडटा, रिसर्च फेलोज म्हणून आतां कलकत्त्या सारक्या शहरांनी वेगळी ब्रांच दिल्ली आसा होमिओपॅथी सिस्टमा अंडर, वेगळे अधिकारी ताजेर नियुक्त केल्ले आसा. आनी आतां ते पयलीं भाशेन उरलें ना की खंय तरी ल्हान जाग्यान औषधां तयार जाता. आतां तांकां गूड मॅन्युफॅक्चरींग प्रॅक्टिसिसा अंडर लायसन घेवचें पडटा, तांकां सगळें दाखोवचें पडटा बारीक बारीक, मागीरूच तुका तें परमिशन दिता. सो म्हाका दिसता की थोड्याच वेळान म्हणजे थोड्याच दिसांनी हातूनय बदल जातलो, बऱ्यापैकी रिसर्च जातलो. बऱ्यापैकी रिसर्च जातलो हाची आमी एक आस्त बाळगुया. तुमचें कॉलेज सुरू जालां 1998. तुमी दर वर्सा कितले होमिओपॅथ्स घडयतात आनी कितले लोक प्रॅक्टीस करतात तातूंतले? आमी दर वर्सा आमची इनटेक कॅपॅसिटी 50 भुरगीं. 98 आमचे सुरू जाले, सो 23 वर्सां आतां जातात. ताज्या प्रमाणे भुरगीं प्रॅक्टीस करपाक म्हळ्यार तशी मातशी बिचकताच. हांव एग्री जाता ताका लागून आतां आमच्या कॉलेजीन जेन्ना आतांच गव्हर्मेंटान कितें केलां, जर तर तांकां शिकोवपाक जाय खंयच्याय कॉलेजीन जाल्यार तांकां फुडलें शिक्षण घेवप गरजेचें केलां. ह्या एक 3-4 वर्सांक खूब कडेन हांव म्हज्या भुरग्यांचे बोर्ड पळयतां जे प्रॅक्टीस करतात, आत्मविश्वासान प्रॅक्टीस करतात आनी म्हाका खूब बरें दिसता तातूंत. तुमकां खूब बरें दिसता. निमाणें तुमचें काम पेशंटाक जो अडिल्लो आसा नडिल्लो आसा ताका मदत करप, ताची भलायकी सुदारप. दोतोर, तुमी आमच्या वांगडा आयली, आमकां बरी म्हायती दिली होमिओपॅथी विशीं. होमिओपॅथी बद्दल खुबश्या लोकांच्यो खुबश्यो मिसकन्सेप्शन्स आसा. ही मिसकन्सेप्शन्स पयस वतली. एक वेगळी उपचार पद्दती म्हणून लोक तिचे कडेन एक वेगळे नदरेन पळयतले अशें आमकां नक्कीच दिसता. आनी तुमच्या सारक्या लोकांचो वांटो हातूंत खूब मोलाचो आसा. तुमी आयली, तुमकां आमचे दिनवास. तर इश्टानो, ही आशिल्ली आमची कार्यावळ, आमची नदर आसा. आमची नदर आशिल्ली आयज वर्ल्ड होमिओपॅथी डेचेर आनी त्या निमतान आमी भासाभास करताले ऑफिशिएटींग प्रिंसिपल श्री कामाक्षी होमिओपॅथी कॉलेजीच्यो डॉक्टर रोशनी शिरवायकर हांच्या वांगडा आमी हांगा थांबतात. पूण तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.